हॉर्टिकल्चराच्या इतिहासान आयज आमी अशें सांगपाक सोदता की इतिहासान केन्ना जें जावं नासलें अशे तरेचें उत्पादन गोंयांतसून जाल्लें आसा. म्हणजे लक्षणीय वाड जाल्ली आहा ह्या गोंयाच्या उत्पादनान. आमचे जे लोकल फार्मर्स आहा ते कुकुंबर, भेंडी आनी चिटकी हे तीन आयटम आहा न्हू ते भरमसाट पीक जाता आमच्या गोंयांत आनी हे स्वयंपूर्ण गोवा जावपाक लागून खूब मदत जाल्ली आहा. आनी हितून करून सांगपाक अशी खुशी आहा की जें उत्पादन आमच्या गोंयांत जाय नासलें तें आमकां यूज करून आमी भायर धाडपाक तयार जाल्ले आसा आनी आमी धाडीत आसा भायर. ते बेळगांव आमकां सप्लाय धाडचें पडटा. जास्त जाता म्हणून कितले टन वयता एक दीस अशें आहा की 6-7 टन सुद्दां भाजी आमची गोंयासून बेळगांव वता. सो गोंयांत सप्लाय करून जी उरता हय गोंयांत जो यूज करून जाता आमचे आउटलेट आहा त्या म्हणजे आमचे जे आतां 1000 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटान दिवन सुद्दां उरता ती भाजी आमी भायर धाडटा. काय लिंबू ना लिंबू ते कशें आहा ते आमच्या हांगासर उत्पादन तितलें जायना ते आमकां त्या सप्लायचेरूच डिपेंड आहा. लिंबूचे फार्म बीन अशें कितें करीत जाल्यार कितें जावंक शकता नॅचरली जावंक शकता. तसो कितें तुमचो प्रयत्न आसतलो हय त्या गोष्टी आतां एक कांदो जर फोडलो म्हणजे कांद्याचे जर हे सोडलो जाल्यार बाकीचे जे आयटम तुमच्या गोंयांत जावंक शकता हेजेर आमी प्रामुख्यान प्रमोट करीत आहा तुमच्या फार्मर्स. हॉर्टिकल्चरची सर तुमची जी मेन जागा बी आहा तितून मेन कितें चालू आसा मेन आमचे आतां आमी मेज घातला मोखो ओके घातला आमी मुळो तांबडी भाजी हे आयटम जे रेगुलर लागता न्हू ते आमी लाभ चालू आसा. तर तुमच्या मिरची एक जागो आहलो तुम्ही फार्मिंग तो स्टार्ट करपाक तेजेर कितें अपडेट आहा? चिमलाच्याच उलयता हांव ओके जे हे सगळे आयटम आहा न्हू सांगपाक चिमला फार्मान आमी चालू केला.